आणि यज्ञिका किंवा देऊया गायन गाऊन सर्वेस्परा मुखार यात गायनाचो अंक E32 पेज 17 E32 पेज 17. Sorvespora Mukaria Takamimasuya Todikoro Amchetano Takamakaruya Sorvespora Mukaria Takamimasuya Todikoro Amchetano Takamakaruya Akiridu Sokososa Nachadadasa Uzuz Borgor Borgordore Tares Gorunaya Akiridu Sokososa Nachadadasa Uzuz Borgor Borgordore Tares Gorunaya Sorvespora Mukaria Takamimasuya Todikoro Amchetano Takamakaruya. Babonino Dobrodissun Gadium. Kushal gain आम्ही देव मंदिरांत एकठांय जाल्या सगळे आमच्या बरेपणा बसत देवाक खेरीतपणी आर्गां दिवंक बो करून आमच्या फोडां बसत देवाक आर्गां दिवया आनी आमी सदांच उपकारी मनशां गोश्टी चलोवंक तेच वचादर हे मिसान मागुया बरे भशेन वांटो घेवन एकामेका पासून मागून खेरीतपण आमच्या गांवच्या पासून मागून हे मिसान वांटो घेवन चोव बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीं म्हणजे आज मी आज जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं. इश्टानो आमच्या गांवांत आयज नवी दाद नव्या फळांचेर आशिर्वाद आमी घालून देवाक आर्गां दिता आर्गां दिवन सदांच उपकारी कशें जिवंक आमकां एकल्याक शाणेपणान बरोवन मागता हेंच ताणें सगल्यांक फावो जावंक हे मिसान मागुया आनी हे मीस देवाक मानतोच जावंक पातकी म्हूण ओडकून सगळे गुणांवांच्या देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया दूख धरून म्हणुया हांव पात स्वर्ग देवा तुमकां चारून सांगता मनान चिंतून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध हे स्वर्गांत सदांच वार मरी सगळे देवतां भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं नोजगरात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोत बिदा देव आमची काकूच करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक भावूं
प्रार्थूया. सर्वेस्परा मनशांच्या गरजां खातीर जमनीन फळां दिल्यान तांचे पासत आमी तुका आर्गां दिता. हीं फळां आमकां तुज्या प्रेमीत मोगाची गोवाय दितात. तशेंच आमच्या काळजांचे जमनींतलीं प्रामाणीकपणाची मोगाची फळां उपजूं हें आमी मागता. आमच्या आसम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणान जेतान राजवट चलयता ससण्याच्या ससल्यान बसून देवाचें उतर आयकुया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरोने आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं, पाड जमीन सोंतोसूं आनी फुलूं, कोमल्या भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती सोंतोस बरीत जावं आनीक आनंदांत बरोन गितां गावूं. तिका दिल्ल्या लेबानाची मोहिमा, कामेलाचो आनी शारेनाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पोलेतली. देवाचो प्रताप ती देखतली. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठ्ठले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोसान गायतेल्यो. कित्याक ओरोन्यांत उदक व्हांवता, कोरपल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोर्ती जमीन एक तोलें जाता, तानेलवले बुयेच्यो जाता उदकाच्यो जोरी. संतोसाचे उल्हास सोडून ती सियोनांत येतली. तांच्या मुखामोल्यार सदांच कुशालकाय रोसतली. संतोस आनी कुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदन नाच जातले. देवाचे उतर हें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाचे उतराक आमचो जबाब सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. परतून म्हणयात, सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयले तें सोंपोनशे दिसले. तेन्ना कुशालकायेन हांसली आमची तोंडां आनीक आमच्या ओठांतली एक सारकी सुटली गितां. जबाब सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं गायनान गावून करतात लुणवी. जबाब सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. वेता वेता दुखां बरीत चोल्ली, हातांत घेवन वोमची बी. येता येता गितां गावून आयली, माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे. जबाब
सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. सगळ्यो उबी रावया आनी उद्गार गावया. B9 पेज 26 सवो श्लोक आमी गायतले. B9 पेज 26 सवो श्लोक आमी गायतले. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सगळ्यांसूं मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून लोकांक सांगलें, देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पिवचें वा तुमच्या कुडी खातीर कितें नेशें पांगुरचें हे विशीं हुस्कें नाकात. जेवणा परस जीव, नेशना परस कूड व्हरती न्हय. वाऱ्यावेल्या सुकणांचेर नदर मारात. ती ओंपिनात, लोविनात, कोड्याय बरी नात, तरी आसतना सर्गींचो तुमचो बापूय तांकां पोसता. तुमी तांच्याहून अदीक व्हरती मोलाची न्हय गाय. हुस्कें काडून आपले आवक आतभर वाडोवंक तुमचे भितऱ्यान कोणाच्यान जाता जायत. नेसना विशीं दाश्टी कित्याक? शेतांतलीं फुडां कशीं वाडटात ती पळयात. ती कोश करिनात, सुतय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमा पासून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतले एकल्या सारको नेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. ती शेतांतलें तण ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार तेवून कितलो अदीक तुमकां तो निटोवचो ना ओलक्या बाबार्थाच्या मनशानो. म्हणटच आमी कितें खावचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें अशें म्हणून हुस्कें काडिनाकात. असले सगल्यांची वासपूस करतात फकत अनबावार्थी. तुमकां सगळे वस्तूंची गरज म्हूण सर्गींचो बाप तुमचो जाणोच. देवाच्या राज्याचे नेम तेजे प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तशेंच करूंक जावं दी तुमची व्हडली आस आनी हुस्को. हे सगळे वस्तू तो तुमकां दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्कें काडिनाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक आपले नोश आसा तेंच ताका पुरो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, लिओ टॉल्स्टॉय एक राशन बरयनात, फामाद बरयनात. जायतीं नावलां, जायत्यो काणयो तो आपल्या बुकान पुस्तकान बरयता. एक काणी, एक स्टोरी ताजी जावन आसा, हाव मच लँड डज अ मॅन नीड. मनशाक कितले जमनीची गरज गाय. आनी ह्या काणयेन तो अशी स्टोरी बरयता. एक मनीस आशिल्लो राशाक, नांव तेजें सांगना, आमी नांव म्हणुया लॅनीन. ह्या मनशाक आस जायते जमनीची. तो जायती जमीन
आपणाची करून एक व्हडलो भाडकार जावंक सोदतालो. म्हणटच हे ते सुवातेर तो खबर काडटा खंयसर जमीन विकती मेवता काय म्हूण. आनी ताका कोण खबर दिता सिबेरिया म्हणटा पळय थंयसर जायती जमीन आहा. त्या लोकां लागीं खूब जमीन आनी विकताय ते सवाय प्रायसाक. व्हडलो प्रायस काय न्हय, सवाय आस जाता तशी. हांव उडयता सायबेरिया गांवांत वचूंक आनी जमीन विकती घेवंक आनी आपूण एक व्हडलो भाडकार जावंक. तयारी केल्या उपरांत सायबेरिया तो वेता, तांच्या वडिलाक मेवता आनी आपणाची भास आपूण कितें करूंक येयलां आनी कॉन्ट्रॅक्ट कसो करता. त्या गांवचो वडील ताका सांगता ही जमीन सगळी व्हडलो दर्या कसो आमची. ताजो प्रायस दिसाक 1000 राबल्स म्हणजे डॉलर्स कशे ते. एका दिसाक 1000 राबल्स. तूं कमेस कर, चलोन वच. दीस उजवाडटा बाय सोर. दीस सकाळ दारेर पडचे आनी हे सुवातेर तुवें पावोंक जाय. ही सगळी जमीन तुजी. अशें हांव जाता कितें जमीन. एका दिसाक कितलें हांवें चलोवन भरोवंक जाता, कितलें म्हजी जमीन करूंक जाता. कॉन्ट्रॅक्ट थारायता, दुसऱ्या दिसा येवजिता तो ही जमीन आपणाची करूंक. आपणाक कितें जालेलें वो कितें जाय पळय तें, दनपारचें जेवण कशें, इल्ली बुती घेता, उदक घेता आनी दीस उजवाडटा भायर सरता चलोन. फुडें फुडें वेता, ताका जमीन अदीक बरी दिसता, आस वाडटा. जमीन कित्याक सोडूं, आपणाची कोत्तलो, चलत वेता. दनपार जालो, थकलेलो बसता. कितें चावडायता व्हेरी व्हेरी फास्ट. पोटाक कितें जाय पळय तें थोडें बेगीन बेगीन खाता आनी फुडली चाल पोत्तून धरता. धरल्या उपरांत तो चलोन चलोन पयस पावता. फाटीं नजर मारता, त्या दोंगराचे फाटीर भायर सरलेलो ते मनीस ताका दिश्टी पडटात. धाकटुले, स्मॉल. चिंता तो आपणें जायती जमीन म्हजी केली, सगळे जमनीचो व्हडलो ग्रेस भाडकार जातलो आनीकूय फुडें वता. शेकीं कांसां जाता आनी पत जाता, दुसऱ्या वाटेन पत जाता. लागीं पावता पावता ताका तें अदीक अदीक पयस दिसता. दुसऱ्या वाटेन हो दीस जो वयर चल्ला तो सकला पडत लागीं पावता. नो भियेता, लायनीन भियेता, आपूण फावो ते सुवातेर वेळार पावना जायत म्हणून धांवूंक लागता. धांवतना थकता, कांसां जाता, बसोंचें दिसता रेस्ट घेवंक, पूण बसल्या वेळार पावचो ना. धांवता 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 कांसां जाता आनी शेकी ते सुवातेर भायर सरलेलो पावता. जंप मारता आनी सकला पडटा. हात त्या हांब्याक ते वयता पूण मोत्ता. ते मनीस सगळे एकठांय जालेले भोगो म्हणटात ह्या मनशा लागीं कितली जमीन आहा, पूण ताका आतां मेल्या उपरांत कितली जमीन जाय काय. हाव मच लँड डज अ मॅन नीड. इश्टानो, जायती जमीन ताजेर आसलेली पूण तो मेलो, कसलो फायदो. एक स्टोरी लेओ टॉल्स्टॉय आमकां बरोवन सांगता. मनशाची आस व्हडली, मनशाच्या आशेक कांय पावना. आनी आयचें वाचप आमी आतांच आयकलां. देवान आमकां 2 वस्तू दिल्या म्हत्वाच्यो. देवान आमकां जीव दिला. गॉड गेव अस लायफ. ताच्यान व्हडलें जाणें आमकां ना. आनी हो जीव पोसपाचो एके भाशेन कायदो देवाचो. म्हणटच तोच जेजू सांगता जिवा विशीं हुस्केतात. कित्याक देवान तुमकां जीव दिला आनी हो जीव तुमच्यान कांय राखूंक, सांबाळूंक, वाडोवंक, चडोवंक जायना. म्हणटा बेगीन हुस्केतात. कित्याक तो जीव देव राखतलो, सांबाळटलो, बरे भशेन फुडें वतलो. सो डोंट वरी. दुसरें, देवान आमकां कूड दिल्या. ही कूड आमी जिन्सा भासांनी न्हेसोवंक सोदता. आमी कितले भासांनी कपडे घालता,
ही कूड सोबीत सुंदर करूंक सोदता नेटयता जेजू उगडास करता शेतांतलीं फुलां बो करून पावसान आमी शेतान वेता आसतना सोबीत सुंदर फुलां आमकां दिश्टी पडटा चिड्डे ते कोणा लांगना आपशेंत उत्पन्न जातात तांचे कलर सोबीत सुंदर जेजू कंपेर करता इवन सोलोमोन ग्रेस्तांचो ग्रेस आपल्या जिवितान तांतले एकल्या सारको पासून नेसलो ना पूण हीं फुलां देव रोसता देव नेसयता देव तांकां सोबीत करता तुमकां गोचना इश्टांनो आयज देव जेजू आमकां सांगता देवान आमकां जिवितूय दिलां कूड दिल्या देव जिवितूय राखतलो कुडीय राखतलो वायवारी कित्याक हुस्के खोंती पूण आमच्या मनशांचें चड करून आमकां दीस रात हुस्के खोंती जायती आस आमकां ह्या मनशा भाशेन लेनिना भाशेन आनी आयज आशेक लागून जायतें वायट आमच्या गांवांत जालेलें पळयता म्हज्या भुरग्यापणान म्हाका उडास आहा आमच्या गांव हे भाशेन नाशिल्ले भोंवतना चलतना आमकां हुस्के खंयची नाशिल्ले आमची दारां जनेलां उक्तीं करून लोक भोंवतालो पूण आतां एक दार पासून उक्तें दवरूंक जायना भिरांत कित्याक चोरयो नागप फटप जायतें वायट जाता आयज मनशाची आस वाडल्या मनशाचे आशेक कांय पावना आनी आशेक लागून मनीस आयज कितेंय करूंक तयार आसा तर आमी देवाक आर्गां दिवया आमचे कुडी बसत आनी भोव करून आमच्या जिवा बसत आनी ही कूड आनी जीव राखूंक सांबाळूंक आनी बरेपण देव आमकां दिता तें आमी वांटूंक हें सगळें बरेपण आयज आमी नविदाद नव्या फळांचो परब करता ही परब एक्झॅक्टली कशी येयली हांव नको पूण म्हाका दिसता मोजेस मेल्या उपरांत ताजो सेक्रेटरी जॉशुआ बसयलेले देसान ते पावले आनी जॉशुआन तांच्या सगळे लिडरांक 12 कुडां ती 12 ट्रायब्स तांच्या सगळ्या वडिलांक आपूण सगळो गांव वांटून दिलो आख्खो देश तांच्या फामिली पोरमाणे वांटून दिलो वांटून दिल्या उपरांत तांकां सांगलें ही जमीन देव तुमकां दिता हे जमिनीन कितें उत्पन्न जाता एनीथींग वीच ग्रोज ऑन दीस लँड पयलीं फळां देवाक भेटयात वाय टू से थँक्स म्हणटा तो दीस थान तो काळ थान लोक आपल्या शेतांनी जावं कितेंय मे बी गंव मे बी भात मे बी कसलीं फळां जातात पयलीं फळां देवाक भेटयताले कितें करूंक आर्गां दिवंक दुसरें देवान तांकां सांगलेलें देव तुमचें सगळें उदार जालो तुमी दुसऱ्या सगळें उदार जायात बी जेनरस दयाळ जायात कोणीय आकांताक सांपडलो तुमगेर केन्ना पावलो ताका भायर धाडिनाकात पोत्तून धाडिनाकात लेट हिम बी युअर गेस्ट ताका जेवण खाण फावो तितलें दियात कित्याक देव तुमचें सगळें उदार जाला तुमी दुसऱ्याचो उदार जायात इश्टानो होच निरोप आयज जेजू आमकां दिता देव आमचें सगळें उदार जाला आमी दुसऱ्याचो उदार जावंक आमी जायते फावटी दुसऱ्यांची चिंतना जेजू एक ओपार घालून सांगता एका मनशाक जायती पीक जाली पीक जाल्या उपरांत तो कितें म्हणटा जिवा म्हज्या तुका जायतें पिकलां खा पिये मौज मार बरे भशेन जिये तो पिकला म्हणटा दुसऱ्याचें चिंतना म्हाका देवान जायतें दिलां हांव काडून थोड्यांक दुसऱ्याक दितलो गोरजेमताक दितलो दुसऱ्याक पावतलो हें ताच्या मनान येना ताका देव सांगता अरे पिशा आयज तुजो जीव मागचो आसा आयज तो मरचो आसा हें सगळें एकठांय केलां तें कोणाक परिश्टानो हेंच मनान दवरया देवान आमकां जीव दिला हें दिला देव पळय आमकां कितें उत्पन्न करून दिता ताचो फायदो आमकांय आनी दुसऱ्यांक दिवंक वावुरया ह्याच पासत देवान आमकां दिला आमचे गरजेक दुसऱ्यांचे गरजेक अशें उदार कर्जाचे मनशां आमी जावंक एकेल्याक आदार दे म्हूण आयचे मिसान मागुया Francis आमच्या उबे रावया
थोडी आमची मागणी विश्वासान बापा मुखार विश्वासान घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा बरोबर आमच्या बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोठवाशी भावा भयणांनी देवाच्या राजाचो वावर जबाबदारेन आनी खुशालकायेन करून देवाच्या उतराचें बी क्रिस्ती पोजेच्या काळजांत अदीक ओपूंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची घालू तूं. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी शेतकामती खात्याच्या जबाबदारींनी भाजीपालो आनी तांदूळ गंव वमतोल्या गरीब बाबा भयणांक फावो त्यो सवलती आनी दुडवांचो आदार दिवंक अशी भारताची शेतकामत उखलून दवरूंक बापा लागीं तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची घालू तूं. आमच्या शेता बाटांनी आमी बी लायलां तर आमी कोश्टा आनी मेहनतीन केल्ल्या वावराक बरें पीक फावो जावंक आमच्या शेतां बाटाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची घालू तूं. आमचो वावर ल्हान वो व्हड जावं खंयचेय करचेरींत आमकां व्हडले वो ल्हान जागे आसूं आमी आमचो वावर प्रमाणीकपणान स्वतान जबाबदारेन आनी मोगान करून अशी आमची जिविताची ओपणी बापाक करूंक ताचीच कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची घालू तूं. कोणसाची परब संबरूंक फुडें सरतल्या कुटुंबा पासत फ्लेमिंगो डी अल्मेडा आनी ॲशली डी अल्मेडा आनी तांच्या सगल्या फामिलीचेर आशिर्वाद पडूंक आनी तांकां बरे भलायकेन सदांच बर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची घालू तूं. सर्गीच्या मोगाड बापा तुजेरूच पातयेवन थोडी आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या फायद्याक पडटा त्यो आमकां दी. आमचे सगळें उदार दोयाळ तूं जालाय. आमी सरान दुसऱ्या सगळें उदार दोयाळ मोगाड जावंक आमकां एका केल्या शिकोय. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूचे नवीन. आमेन. बसा सिडावन. दाना तयार वेळार गायन गावया C13 पेज 33. C13 पेज 33. Święty soglik ocali bija, soglik i soglik porali. Udawała co, santo słowo zwazo, ulubie nam czerczona co. To i mama dana, za nas słowa.
तुमचे भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोत पिता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. विधान आपल्या मनान खाली वळवी आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सगळे स्फोट मानून घेऊन मोगाड बापा, उपकार तुजे आठवून जमनीची फळां ओंडावन दाखोवन सोरो तुका आमी भेटयता. ती तूं पवित्र कर. जशें तूं आमकां जमनीच्या पिकाची भोत्ती दिताय, तशेंच संस्काराच्या अध्ययनांनी वरवीं सस्तीक जिविताक तोखतात असलीं फळां दिवंक आमकां काळजां मनान सुफोड तूं कर. हें आमी मागता तेच तुजे पुता चेडूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोत बेदारान ससनेचे देवा, सुरकरेन सुरतां जेजू क्रिस्त आमच्या आत्म्या वरवीं तुका आमी दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजें मरण समोर उमथांव, जे वाडटान तेजें पुनर्जीवनपण परगट्टा, तिरबरोच्यान ताजे मोहिमेच्या येण्याक आमी वत लेखता. देखून आतां देवदूतान सगल्या भक्तां सांगाती निरंतर आमी सगळीं स्तुती तुजी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र करून आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक विशया आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पिसात समोर मुची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान ससणी कोरालाचें हें रगत. पातकाच्या बॉक्सांनी मेलच्या तुमचे बसात समेस मनशां बसात तें रावतलें. हें जें उगडासा करात. Bhavata's a good Purgatoria. Gesù mio, Gesù ci sarà, Gesù nome adetolo. Bapa, Jerusalem nansan puno jivan panatami bhakti puno gras gotsang.
नो जिविताचो उणो आनी सरवणीची काज तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सभा करूंक आमकां तें फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आमची रिचकुणो लागो शेवतल्या मातसो मेसता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पिथिमेची विस्तालुलेची पवित्र सभेची उगडासकोर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवन पुनसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूट कोर. तांकां त्या गोतीन मेले समेस्तांक तुजे पोरजोडीक मुखार मोड पडूंक फावो कोर. आम्या समयची देवा करूं मागता. अंकवार म्हळ्यार देवाची माई सांगाती तिचे पोती बायगोन जुजे बायगोन दोन उरता आनी चड कुतकां मानवाल्या ते सगळां भोगता बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्याच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्तांव तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. ताच्या मोगा पासत आमचे ताणें जायतें बरेंपण दाखयलेल्या पासत ताका दिन वाचुया. सदांच ताच्या बरेपणाचो फायदो काडून आमी दुसऱ्या सोबें मोगाल दयाळ जावंक एकेकल्याक आदार दिवन बरोबर बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. जी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वेटांतली तूं आमकां निवाड. दया करून हे जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशान मेवत रेखताव. तर आमकां चुबदार काकुतेन सोर पातकांतली सुटोय सोराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावडताचे दिश्ट घाल. त्यो कशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय नटा जोड चलयताय ससण्याच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. कुशालकायेन मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सगळ्यांक. जिवाचे शिडी संवसाराचें फाव हो जेजू खरो देवाचो पूत जायते जाणांनी ताणें आमकां बोल्ल्यान आमचे सगळे उदार जाला. आमी दुसऱ्या तें उदार जावंक तो आमचे सगळे मागता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे जेजून खुशालकाय मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगळे आमी सुभागी. जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. तुजेच फाटल्यान येता जेजू. गायन सॉंग D42 page 71. D42 page 71. Jezu, amcia gloria, tu che ami
जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासार कोरोनांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उत्तराधिकार कोरोनांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उत्तराधिकार तुझेच वाट्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या तुझेच वाट्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या कोरोना सारकांगरा सोड्या जेजू आमचे सुखांत विजा आमचे निर्मळच गोकुळी जेजू आमचे जिवीत आसली आमचे निर्मळच गोकुळी जेजू आमचे जिवीत आसली तुझेच वाट्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या तुझेच वाट्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या सासो एकूट मोठा तूं जेजू नव्यान दोतोरा बाबू साश्या काळजान उजा मोडाय जेजू वाडटा शांती सोंस्कार साश्या काळजान उजा मोडाय जेजू वाडटा शांती सोंस्कार तुझेच वाट्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या तुझेच वाट्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या घोड्या प्रार्थया भोवमोगाड बापा जमनीच्या फोडां खातीर हो दिनवास जियो तुका आमी भेटयलो तातूंत आमी वांटो घेतिल्ल्या वरवीं जमनीर मेलोल्या तशेंच उत्तम देण्या पासत देवी जिवीत तुजें तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूच्या नांवान बसात मातशें sit down प्लीज आयज आमच्या गांवांत कोणसांची परब नोविदाद फेस्त ह्या निमितान सगल्यांक तुमकां खेरीतपणी पडदेजान आशिल्ल्यांक पदवीकाराच्या पदकुराच्या फादर डॉमिनीक फादर टोनी आनी म्हज्या नांवान खुशाल बरी परब हांव देतां देव आमचे सगळें दोयार उदार मोगाड जालो आमी दुसऱ्या सगळें सदांच दोयार मोगार उदार जावंक वावुरया आतां हें मीस जाल्या उपरांत 9:15 आमी शेतान नवीं फळां नवीं कोणसां कातरूंक वावुरतले त्या उपरांत दोबाजीक मीस 10 वरांचेर हे सुवातेर जातलें फादर हेनरी फाल्कांव आमचो गांवचो पूत त्या मिसाचेर देवाचें उदर परगडटलो जाता ती मिसान म्हणटा घेवंक वावुरया ह्या वर्सा
कोणसांचे परब मनयतात फ्लेमिंग द आल्मेदा आनी ॲशली द आल्मेदा तांचो बापूय हिलारियो आनी पियेदाद द आल्मेदा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता परबी सोमयार आयज आमचे दोतोनीची भुरगीं ताणें फुलां लायल्यान आनी SSVP बॉक्सां घेवन भोंवल्यान तांकां मजत कोत्ता पळय ती भुरग्यांच्या आनी आमच्या गरिबांच्या फायद्याक वेतलो उदार कार्ड जावन आदार दिवचो परबे दिसा आयच्या दिसा सांजे फुटबॉल मैदानांत एक्झिबिशन गेम आसतली 4 वाजता रोजरी स्कूल दोना पावल रोजरी स्कूल कुजिरा आज्या मोदें आनी त्या उपरांत टुर्नामेंट चलता ताजी फायनल 5 वरांचेर जातली 7 वरांचेर सांजे आमच्या 3रे माळयेर हॉलांत सिंगर्स प्रायड कांतारांचो स्पोर्ट डे आसतलो ज्युनियर्स सिनियर्स वांटो घेतात तांकां शाबासकी दिवन तुमी येवचें SSVP कॅन्टीन चलयतले आयच्या दिसा तालगांवचो पुरजोल ही आमची फिरगोची पोत उजवाडाक येता सव्या मिसगीत अल्वरिनियन टिना बार घेवन वावरतल्यांक आमचे दिनवास देव बरें करूं तुमच्या घरांनी एक कॉपी आमी धाडून दितले ऑगस्टाचे 23 तारखेर 10 वरांची भोक्ती सुरू जाता सांजे 5:30 उपरांत मीस आनी सर्वांव नव्यान कोण दिवंक सोदता ऑफिसान वचोन नव्यानाचें मीस दिवचें ऑगस्टाचे 24 तारखेर सकाळीं 10 वाजता सेक कॅथेड्रलांत आमच्या आर्गांचें वर्सावळीचें मीस आसतलें जाता ताणें वांटो घेवचो ऑगस्टाचे 25 तारखेर गांवच्या तरणाट्यांक कम एंड सी इवनिंग वीथ जिजस हो प्रोग्राम आसतलो 7:30 ते 8 पर्यंत SVD पाद्री फादर जोकी फेर्नांडीस हाजेर आसतलो ऑगस्टाचे 30 तारखेर मोन साहेबणीचें नव्यानां सुरू जाता सनीच्या 5:30 मांदवड काटेकेस आनी ताची भुरगीं चलयतलीं कोणी ते मीस दिवंक सोदता ऑफिसान मेळचें उबे रावन आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं सोरपोट विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं वतात त्या उपकारी कशें बरें जिवीत सरान जिवंक वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा गायन गावया सामी गेल्यार कांच